तुगेले कडधान जे आसा पळय न्ही आनी चड करून तांदूळ तेजे बंदी घातलेली. खंयचोच तांदूळ इंडियेच्यान एक्सपोर्ट जायनाशिल्लो. हांव खटपट करतालो थोडो तांदूळ एक्सपोर्ट करता अशें म्हणून. ते फायनल जावपाक तिगाच्यान बंदी येयली. पूण 8 दिसां पयलीं काय 15 दिसां पयलीं बंदी काडलेली आसा. फक्त बासमती तांदूळ सोडून सगळो तांदूळ एक्सपोर्ट करपाक जाता. आमी आमचो प्रोडक्शन करपाक जाय. आमगे लोकांक जितलें जाय तितलें सांबाळपाक जाय. लक्षांत घ्या. हांव पयलीं फंक्शन गेल्लो आनी तिका म्हाका पयलींचे कोण्णे दाखयले. घरा भितर कोण्णे आसताले अशे बांबूचे विळून काडलेले आनी त्या कोण्ण्या भितर आमगे जाणटेले पयलीं तांदूळ सांबाळटाले. भात दवरला तितून भितर तांदूळ केले दवरताले आनी ते वर्साचो पुरवेत आसतालो. तर ते आमकां जाय तितले भात दवरून एक्सचेंज जे पिकता पळय न्ही ते पिकता ते लोकांक दिवपाक म्हणजे भायर दिवपाक जाता. आनी दिल जर जाय तुमकां कॉस्टली वाडटलो आनी कॉस्टली सगळे आन्सर जमली. सकाळ फुडें आयतार म्हण आमी गोंयकारांची चिंतप वेगळें आसता. नुस्तें कसलें हाडपाचें आनी कितें करपाचें वगैरे तें आमचें चिंतप चड आसता. पूण तरी आसता तुमी आन्सर सगळी जमली. आनी एक खुशालकायेची गजाल दिवाळेचे फॉर्म म्हाका आज मेळटाय. अशी दिवाळी करताय भात करचे पूण एडवान्स फॉर्म ह्या शेतांतल्यान जे भात काडले पळय त्या भाताचे फॉर्म अशें चिंतला आनी रावता उतर बायना उतर सोंपयता आनी फॉर्म घेवन वचपाचें घरा. सगळ्या मना पासून जे वरकर म्हणटा जय हिंद. बरें सुंदर पॅकिंग केल्लें आनी तेजे स्लोगन्स म्हणल्यार नो फार्मर नो फूड. सिंचनी फार्मर्स क्लब, गोंयचो शेतकार, कोमुंदाज ऑफ सिंचनी अँड क्रूज सिल्वा एमएलए. Jyoti rice grown and harvested from our own very old field of Digaon area. So this is a planning. It requires dedication. तिका मन घालून काळीज घालून ते काम करचें पडटा आनी तेन्ना मागीर अशें गिरेस्तकायेचे पॅकेट जे आसा पळय गिरेस्तकायेचे पॅकेट कोणाच्या हातांत दिवपाक जाता. आबाब आमचो पॅडी मॅन फादर कॉजूस न्हय फादर 5 दीस आसतली मना पासून ते बरोबर म्हणटात. You go on flying from village to village, along with Lopis, junior Lopis, And I tell you, wherever you go, behind you I am there. I am also thinking of गोंयची शेतकारी भुरगीं जी आसा जेणी फुडाकार घेतिल्लो आसा. No doubt our agriculture director and the minister has given them 4-5 machines with a subsidy. Let me say I am moving a fight north and south harnessing machine घेवचे अशें म्हणून. ते घेवपाचे म्हणजे फायल अप्रूव्ह जाल जर जाय एक मशीन तुमच्या ग्रुपाकडे येतले विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. व्हडली चार्जर आसतली नॉमिनल चार्जर आसतले. कित्याक लागून आज आमकां अशें तरणाट्याची गरज आसा जे आमचे फेलो लँड जे आसा पाडन जमीन आसा पयली ती मागीर हिंगा आसूं शेरडे आसूं पंचवडे आसूं खंयच्याय एरिया आसूं ती रोवपाक जाय विकसीत करपाक जाय. फायनल लक्षांत घ्या दीज आर अवर लंग्स. दीज एरियाज आर अवर लंग्स. आमकां हिंगसर सगळ्याक इंडस्ट्री आनी आमकां सगळ्यांचो व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्स घेवपाच्यो नाय. ही सांबाळपाक जाय आमच्या फुडाराच्या गोंयकारां खातीर. आमची भावी पिढी जी म्हणटा पळय तेंच्या खातीर आमी सांबाळपाक जाय. आय शूड मेक अ रिफरन्स टू बाय कँडी सोबीत गीत. बरें सोबीत गीत तेणे ह्या दोगांनी हांगसर सादर केल्लें आसा. फाटलीं वर्सां जाल्लीं आसा. गरज पडली जर जाय बाय कँडी हांव आमच्या शिरड्या वतलो. कारण आमच्या शिरड्यांनी खाजनां खूब आसाय आनी थिंगा सुद्दां शेतकऱ्यांक बाबा शिसोळेचे लोक आनी शिसोळेची आमचे शेतकरी आसाय ते कशे पद्दतीन शेताचेर मोग करतात. आपल्या भुंयचेर मोग करतात आनी ती शेत आनी भुंय जी आसा पळय ही विकसीत करपा संबंदी कशे पद्दतीन फुडाकार घेतात हें आमच्या लोकांक थोडें कळपाक जाय. नो डावट आमचे थिंगा पंचवाडी गांवांत सादारणशे 30 वर्सांनी एक खाजनपूर आमी रोयला. थिंगाचोच आमचो क्रिस्टियन म्हणून पंच मेंबर आसा तो पयलीं सरपंच आशिल्लो आनी हेनरीक भुरगो आसा तेजी घरकारांत ती पंच मेंबर आसा. तेणी 2 जाणांनी फुडाकार घेलो आनी थिंगा सादारणशे 5 हेक्टर जमीन जी आसा पळय ती तांणी विकसीत केल्ली आसा रोयिल्ली आसा. हांगसर बाबा आग्नेरा म्हणजे सांगले आसा शेतकारांय सांगले आसा. वायगळ पीक घेवपा संबंदी तुमकां हांगसर जें कितें जाय उदक सप्लाय करपाक जाय किंवा तुमचो व्हाळ जो आसा पळय नालो जो आसा पळय तो दुरुस्त करपाक जाय हें सगळें काम जें आसा पळय न्ही ह्या म्हयन्याक आनी फुडल्या म्हयन्याक सुरू जातलें. सो यू स्टार्ट विथ प्लॅनिंग ऑफ युअर वायगळ जे आमकां पीक घेवपाक जाय ती घेवपा संबंदी काम करात. यू सी आमकां गोंयकारांक सोबीतकायेन खूब पावस खूब पावस म्हणजे अख्ख्या इंडियेक आमचो नंबर 2 आसा. चिरापंजी आसामात जे आसा थंय सगळ्यात चड पावस आनी त्याच उपरांत गोंयकारांचो नंबर लागता. आनी म्हणून हांवें फाटीं मोदी म्हटलें चिंतून घेवन की गोंयकारांक उदक कमी जावपाक जायना. ते शेता खातीर आसूं बागाची खातीर आसूं पिवपा खातीर आसूं. आनी म्हणून 100 बंदारा 100 बंदारे उंच उंच जे आसा पळय तिका बांदपाक केल्ले आसा. ते मागीर सांकवाळे आसूं धारबांदोडे आसूं त्या वतान म्हणजे धारबांदोडे तालुका आसा पळय त्या तालुक्यांत जर बांदले जर जाय तर त्यांनी उदक आमकां मेळपाक शकता. आमी हेवटेन केपें जर बांदले जर जाय
तुगेले बंधारे बांदले जर जाय केपेचें उदक जें आसा पळय न्ही तें आमकां कुशावती न्हंय म्हणजे केप्यां प्रॉपर सिटीक आमकां मेळपाक शकता आनी तेंच उदक मुखार हांगसर येवपाक शकता। आतां तुमकां मुखार जें उदक येतलें कॅनला भितर 15 तारखेर आमी सोडटले नोव्हेंबराच्या न्ही डिसेंबराच्या, कारण पूण आमी नोव्हेंबराच्या 15 तारखेर सोडले उदक मातशें जास्तार जालें रिपेंडर जालें, कारण शेतकारी कामाची तयारी करता आनी कितें करता म्हटल्यार सादारणशे 20 दीस गेले आनी 20 दीस उदक कॅनला बेश्टें व्हांवून बेश्टें गेलें, पूण गॅरंटी 15 डिसेंबराक सगळ्यांक उदक मेळटलें आनी सगळे कॅनल सांबाळपाचें काम जें आसा पळय दुरुस्त करपाचें, रिपेर करपाचें, निवळ करपाचें सगळें काम आसा पळय आमचे इंजिनियर पाटील मागीर अंकुश म्हणून आमचो चीफ इंजिनियर आसा, एडिशनल चीफ इंजिनियर हे सगळे ते कॅनल सांबाळपाचें काम आनी कॅनलाक उदक 15 डिसेंबर हांगा उदक पावतलें हे पद्दतीन काम करपाक थारायल्लें आसा। म्हाका इश्टान चड उलोवपा ना, इतलेंच म्हणटा की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट आनी एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट आनी एक डिपार्टमेंट आसा एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट, ही 3 डिपार्टमेंट जे आसा पळय हातांत हात घालून काम केलें जर जाय जाल्यार आमचे गोंयचो विकास आनी गोंयची प्रगती फाटीं रावपाक शकना। कारण आमची सांगता तुका सगळ्यांच्या म्हायती खातीर सगळ्यांत चड तिजोरी जर कोणा आसत जाय ती गव्हर्नमेंटाची आनी हे तिजोरेंतल्यान सगळ्यांत चड पयशे लोकांकडे कशे वयता जर जाय 500 crores पर मंथ ते गव्हर्नमेंट जॉबाक जे लोक लागले त्यांच्या निमित्तान वयता। तेगे पार्लमेंटा निमित्तान सरकाराक 500 कोटी रुपया दर म्हयन्याच्या 1 तारखेक रेडी दवरचे पडटात आनी लोकांक दिवचे पडटात। दुसरी स्कीम आमचे गव्हर्नमेंट जे आसा पळय डॉक्टर प्रमोद सावंत हेच्या अधिकारा खाला 100 कोटी दर म्हयन्या वयतात आनी ते वयतात ते कोणा जर जाय जाल्यार वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी ती मागीर 2000ची DSS स्कीम आसूं किंवा उपरांत म्हणजे आमची गृह आधार म्हणटा ती 1,500 रुपयाची स्कीम आसूं किंवा अटल आसरा ST, अटल आसरा OBC, अटल आसरा EWS इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन हे सगळे लोकां खातीर दर म्हयन्याक कमीत कमी 100 crores ते लोकांकडे येतात। तिसऱ्या लोकांकडे पयशे येवपाचे मार्ग खंयचो जर जाय जाल्यार इंडस्ट्री कोणें जर घातली जाल्यार त्या इंडस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान तेजे कडेन पयशे येतात। हांवें जी स्टडी केल्या आनी अनुभव जालो तो असो बारीक लोकांकडे गांवां भितर खेडेगांवां भितर पयशे येवपाचे 2 मार्ग आसात आनी ते 2 मार्ग खंयचे डायरेक्टली बाब नेवील आसा पळय नेवील आसा पळय न्ही तो हाडून कोणें शेतकाराच्या बोल्सांत पयशे घालपाक शकना हे तुका 5,000 रुपया येयले आशिल्ले पूण शेतकारा कडेन किंवा दूधवाल्या कडेन पयशे येवपाचे 2 मार्ग आसात कित्याक म्हटल्यार सबसिडी फॉर एग्रीकल्चर आनी सबसिडी फॉर डेरी। म्हाका पयर गणसाच्या दिसाक म्हायती मेळ्ळी की गोंयच्या दूध कारले 3,500 आसाय पळय तांकां पयशे मेळोंक ना आशिल्ले। एप्रील आनी मे, जून आनी जुलय 4 म्हयन्याचे तांकां इन्सेंटिव्ह जो मेळटा पळय जो कोण चडांत चड दूध प्रोडक्शन करता ताका सपोर्ट प्रायस मेळटा। हांवें जेन्ना बारीकसाणी अभ्यास करपाक सुरवात केली म्हजी डिपार्टमेंट न्ही तें डिपार्टमेंट आमच्या दुसऱ्या मिनिस्टराचें म्हाका डेरी लागता गोवा डेरी जे गोवा डेरीचे मिल्क कितें आसा पळय न्ही ते उमेदीन तुमी सगळें घेता। हिशोब जेन्ना केलो तेन्ना लक्षांत येयलें की डेरीच्या माध्यमांतल्यान तांकां 6.5 कोटी रुपया दिवपाक जाय आशिल्ले। हांव आनी म्हजो कलीग जो मिनिस्टर आसा श्री नीलकंठ हलनकर आमी दोगूय बसले मिटींग घेयली अधिकाऱ्यांक थोडे आपले आनी सांगलें गणसाय ते पयशे लोकांक वचपाक जाय आशिल्ले आनी आय वी वर्क डे एंड नायट। म्हजो ऑफिसांत काम करी म्हजो इश्ट जो आसा पळय न्ही बँकेचो पयलीं चीफ मॅनेजर आशिल्लो बँक ऑफ इंडिया बाब विनायक आनी हिंगाय तो लिंक मॅन आजकाल बाब म्हजे डायरेक्ट उलयना विनायकाकडे उलयता कितें ते सगळें आनी विनायक सांगता म्हाका किंवा म्हजे डायरेक्टर सांगता। सो तेणे ते डेरी संबंधी पयशे रिलीज करपाक फुडाकार घेयलो कॉर्डिनेशन केलें आनी आपूण सांगता गणसाक 6.5 कोटी रुपया 4 म्हयन्याच्या म्हणजे 4 म्हयने एक क्वार्टरा भितर जर 6 कोटी वयता जर जाय जाल्यार गव्हर्नमेंट दुधाच्या धंद्या खातीर जवळजवळ 20 कोटी रुपया दिता आनी जेन्ना अधिकाऱ्याकडे उलयलो तेणी सांगता सर पण आमच्यांनी 50 कोटी रुपया दिवपाक जाता आमच्यांनी 50 कोटी रुपया सुद्दां दिवपाक जाता दुधाचें प्रोडक्शन वाडोवपा संबंधी। शेती संबंद सांगता तुमकां शेता संबंधी जितली म्हण सबसिडी आसा ऑफकोर्स तितून वाडोवपाक जाय। नेविला म्हजी विनंती आसा सजेशन आसा की वाडोवपा संबंधी प्रपोजल घाल आनी सरकार ना म्हणची ना 12 रुपयांनी सादारणशे म्हाका दिसता 1 किला 20 रुपया मेळपाक जाय अशें म्हाका स्वताक म्हजी मत 20 रुपया पसून मेळपाक। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.